मडगावच्या भांगराच्या दुकानांतल्यान सुमार 4 लाखांची भांगराची सरपोळी फोटीचो UPI पेमेंट केल्ल्याचो फोटो दाखवून थंयसावन पड काडिल्ल्या पुणेच्या आदित्य गायकवाडाक पुलिसांनी अटक केल्या। फरार जाल्ल्या दुबाविताक तांत्रिक चौकशी आणि पुणे पुलिसेच्या आदारान दुबावित आरोपींचो सोद घेवन ताका अटक करून 3 दिसांच्या रिमांडात घेतला। या प्रकरणात पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। माचेर फेक UPI दाखयले आणि ती चेन घेवन थंयच्यान धांवलो। सो हे आमी क्रायम नंबर रजिस्टर केल्लो 7426 मडगांव पुलीस स्टेशनाचो आणि हेतूक इन्वेस्टिगेशन आमी करताले। आमी टेक्निकल आणि सर्वेलन्स सगळे घालून मागीर विथ पुणे पुलीस कोऑर्डिनेट करून त्या एक्युजाक धरलो आणि 22.30 ग्राम्साची आमी चेन रिकवर केली रेड हँडेड कडच्यान। सो चोराक हाडलो आमी आणि आमी पुलीस कस्टडीक घेतला। हेजें नांव आसा आदित्य विनोद गायकवाड। हेजेर आनीकूय 2 केसी आसा। एक केस आसा ती हेजेर सातारा सिटी पुलीस स्टेशनार आसा आणि दुसरी आसा ती कोंकणी पुलीस स्टेशन महाराष्ट्रा हेतूक आसा। कशें करून चोरी केली तांणी सर? चोरी पयलीं तो भितर सरलो आणि आपूण चेन घेता म्हणून ओनरा कडेन खूब वेळ उलयलो आणि ताका कॉन्फिडन्सान घेतलो आणि चेन पॅक करपाक लायली आणि जेन्ना पेमेंट करपाचें आसा पळय तेन्ना UPIचें ट्रान्जॅक्शन दाखयलें ताणें। सो ओनरान बिलीव केलें की ट्रान्जॅक्शन जालां म्हणून, बट मागीर कळ्ळें की तें फेक ट्रान्जॅक्शन आसा। वत कितली आहा ती टोटल? टोटल वर्थ अराउंड बिटवीन 3.5 to 4 lakhs अशें आसा। 4 lakhs। रिमांड कितले दीस? 3 दीस रिमांड मेळ्ळा। एज 22 years। रेजिडेंट ऑफ पुणे महाराष्ट्र।